हॅलो गायज, आयची जी आमची स्टोरी जावन आसा ती सारकी भयानक जावन आसा. ते आयकूनच आमकां सारकें कितें जालें, सारकें नवी सारकी म्हणजे सारकी भयानक. सो गायज, नंदू आनी तेजी गर्लफ्रेंड जे आसा ते प्रेमा. नंदू म्हणटा तो UK आसता आनी गर्लफ्रेंडूय तेजे UKत आसता, म्हणजे तेज्याच वांगडा ती रावतात. आनी तेंचें रेजिस्ट्रेशन बी सगळें जाल्लेलें, कळ्ळें न्हू गायज तुमकां. आनी ती एक दीस गोंयान येता, कित्याक की तेंचें काजार जावपाचें आसता म्हणून. सो काजाराक न्हू गायज तेंचे 1 म्हयनो आसता. नंदू आनी प्रेमा डिसायड करता की आमच्या काजाराक 1 म्हयनो आसा न्हू, सो कितें आपणाक बारीक सारीक शॉपिंग करपाक जाय, कपडे घेवपाक जाय आनी क्लॉथ आसता पळय तो बी घेवपाक जाय, कित्याक की आपणाक बरे बरे ड्रेसीस शिवून घेवंक जाय म्हणून. आनी बेळगांव तर तुमकां खबरूच आसा, सारकें सवाय गावता. बेळगांव ते कपडे तुमकां खबर आसा न्हू, काजाराचे लग्नाचे हे सगळे कपडे सवाय मेळटा. म्हणून प्रेमान आनी नंदून डिसायड केलें की बाबा आमी पयली फुरसतने बेळगांव वयपाची म्हणून. बरे कपडे घेवन येवपाचे, काजार जावपाक जाय बाबा, बरे ब्युटिफूल तर ती सकूच जाय न्हू, म्हणून ती भायर वयपाचें तेंच्यांनी प्लॅन केलें. सांगा. सो नंदू आनी प्रेमा सकाळच्या 9 भायर सरता, 2 व्हिलर घेवन, 4 व्हिलर घेवन न्हू. नंदू आनी प्रेमा 11 सुमार कशी बेळगांव पावता. बेळगांव पावोन ती बरी शॉपिंग बी करता. आनी तुमकां तर खबरूच आहा चेडवांचें, इल्लें दिसलें तें नाका, आनीक कितें बरें दिसलें तें घेवंक कशें दिसता, आनीक कितें बरें दिसलें तें, म्हणजे शॉपिंग करून करून पोटूच भरना. सगळें शॉपिंग करता, कपडे बिपडे सगळें घेता आनी व्हडलो पावस पडटा, गडगडो मारता. ती दोगांय डिसायड करता की आतां आमी इतलो पावस पडटा न्हू, चल भायर सरपाचें म्हणून. तेजे गर्लफ्रेंड ताका सांगता, नाका रे बेबी, मातशें आनीक शॉपिंग करया. तेंचें शॉपिंग बिपींग करून सारकी 7 जाता, रातची 7, सांजची 7. सो 7 सुमार तेज्या गर्लफ्रेंडाक लागता भूक. ती डिसायड करता की बरें खंयसर वयतली आनी आयचो डिनर करतली. त्या खातीर ती कितें करता सांग, बरी वयता एका रेस्टॉरंटाचेर आनी बरो डिनर करता. आनी त्या रेस्टॉरंटान सारको खूबच क्रावड आसलेलो म्हणून तांकां जेयता बी म्हणसर रातची 10 जाता. आनी तेजो बॉयफ्रेंडाक दुसऱ्या दिसा कसलें तरी काम आसता, त्या खातीर ती थंयसर रावूंकूय शकनासली. आनी ती दोगांच न्हू, तेंच्यांनी खूब इतलें ऑर्डर केल्लेलें आसता. सो ती थोडे थोडे खाता आनी थोडें तेंचें जेवण उरता. म्हणून तेजो बॉयफ्रेंड कितें म्हणटा सांग, हें वेस्ट करपाक नाका, हें कितें आसा तें आमी घेवन या घरा कडेन, सारकें न्हू वे. घेवन या म्हणजे तोप घेवन या, न्हू, किचनांतल्यान कितें जेवण उरता तें पार्सल करून घेवन या म्हणून. ते सगळे पार्सल बी करता आनी सारकी रातची 10 सुमार थंयच्यान गोंया येवपाक परत भायर सरता. आनी एका वाटेन जगलावणे मारता, गडगाडो मारता, सगळें पावसाचे दीस. ती बायकार बी बसता, येता, बरी गजाली बी करता. आनी गजाली करता करता ती पावता घाटार. आनी जे चिकन बिकन आसता पळय ते तेणी बॅगान दवरलेले तेज्या गर्लफ्रेंडान फाटीक घातलेले पळय तेतूर. आनी तेज्या गर्लफ्रेंडाक जे प्रेमाक कसलो तरी आवाज येता, ताका इयो घालता तो, प्रेमा प्रेमा करून न्हू वे. फाटल्यान आवाज येता. गाडी चलयता आसतना ते कपलांक, म्हणजे जे प्रेमा गाडी घेवन फाटल्यान गाडयेर बसला आनी तेच्या जे बॅगान चिकन आसा तेका फाटसून आवाज येता, तेका कोण उलो मारता कसो दिसता. प्रेमा, ओ प्रेमा, प्रेमा, कळ्ळें न्हू तुमकां. ती आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक सांगता, बेबी बेबी म्हाका कसलो तरी फाटसून आवाज येता. तो म्हणटा, आगो कितें नाटकां करूं नाका, आतां आनी खंयचो तुका आवाज येतलो, चड पिक्चरां पळयता आनी म्हाका कितें बेकणोंक सोदता. तो म्हणटा, ना रे खरोच आपणाक आवाज येता. फुडें वयता, फुडें ताका अशें कोण बायल दिसलेल्या भाशेन दिसता प्रेमाक. आनी गायज नंदू गाडी चलयता आहा, परत प्रेमा मातशें वक्तान म्हणटा, पळय रे बेबी पळय रे, सायडीन एकटी कोण तरी बायल आसा. तो म्हणटा, आपणाक काय दिश्टी पडना मगो, कितेंय सांगताय. बायल म्हणजे गाडये सायडीक उबी आहा खंय दिसता. उबी आहा कशी दिसता. आनी नंदू म्हणटा, खंय गो, आपणाक काय कोण दिश्टीच पडना, हरशीं म्हणून ताका दिश्टीच पडना आसली. परत फुडें येता आनी ताका अशें दिसता की ती बायल गाडये समोरूच आहा कशी, प्रेमाक दिसता. हे व्हडल्यान उलो घालता, नंदू पळय रे फुडें एकटी बायल आहा, गाडी सवकास चलय, तूं तेजेर चडयता 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 करून अशें आबूज जाता. आनी ती दोगांय थंयच पडटा घाटाचेर. दोगांय गाडी घेवन जमनीर पडटा, आबूज जाता न्हू तो. जमनीर पडटा, जमनीची पापी घेतात ती डायरेक्ट. सांग.
पुढे दो- सांग. दोगांय जमनीर पडटा आनी तेंचे जे बॅग आसता पळय खानाक लायलेले ते पडटा. आनी नंदू आसता तो इंजर्ड जाता, ताका उडपाक विडपाक जायना, स्लिपरी जाल्लेले आसता न्हू, एका वाटेन पावसूय पडलेलो आनी सायडींतल्यान बी गाडयोय वचना, कोणूच ना, सारको सुनसान. ते बॅग पळयता जाल्यार ताका आवाज कसो येता, कोण खायना कितें तरी. तेजे अशें पळयता जाल्यार तेजे बॅगांतलें चिकन आसता ते बायल आनी 4-5 जाणां मेळोन कोण तरी खातात, म्हणजे भुकेल्लीं आसता म्हणजे पळय कळना तशी. म्हाका तू कितें म्हणटा ते. तेजे बॅगान प्रेमाच्या जे चिकन बॅगान आसता. चिकन आसता पळय, हय. ती 4-5 जाणां मेळोन खातात ते बॅग कितें? ओपन करून. आनी हे तांकां उलो घालता जाल्यार काय जाप दिना, काय ना. पळयता जाल्यार ताका कळटा की हे सारकें ना, ही तीच बायल म्हणून जे आमकां परत परत दिसताले. आनी एका वाटेन ते आपणाच्या बॉयफ्रेंडाकूय उठयता, उठ रे म्हणून, उठ चल या. ताका बाबड्याक उठपाक जायना. मागीर 2 वरां उपरांत एक ट्रक ड्रायव्हर येता, तो ताका उठयता तेज्या बॉयफ्रेंडाक आनी बरो उदीक बिदीक ताका दिता, सारकें तूं आहाय ओके. तो म्हणटा हय. तुका वचपाक जातलें, खंयच्यान येयलात तुमी. तो सांगता आमी गोंयांतल्यान येयला. आनी तोय रावता ट्रक ड्रायव्हर तेंच्या वांगडा. मागीर तो म्हणटा तुमकां वचपाक जातलें, हय म्हणटा, चल या आमी आतां घरा. आनी ती अशी करून थंयच्यान भायर सरतात. भायर सरोन ती गोंयान पावता रातची, म्हणजे हय रातची 2 सुमार ती घरा कडेन पावता. घरा पावोन ती एक दीस जाली, एक दीस काडटा, एक दीस न्हिदोन बिदोन सकाळचें उठटा, सगळें नॉर्मल आसता. दुसऱ्या दिसा नंदू आपणाच्या घरा वयता आनी जे प्रेमा आसता ते आपणाच्या घरा आसता. दुसऱ्या दिसा प्रेमाक सारको कडकडीत जोर येता. जोरान ते कितें तरी बडबडटा म्हणून प्रेमाच्या आवयन नंदूक फोन मारलो. प्रेमाक सारको जोर येयला रे, कितें जाला खबर ना, कितें तरी बडबडीत आसा, बायल येता करून. म्हणजे ते स्वप्नान बायल येता गे, बायल येता अशें करून उलयता. एका वाटेन ताका जोरूय येता. 1 दीस जाता, 2 दीस जाता, 3 दीस जाता, ताका डॉक्टरा कडेन व्हरता प्रेमा सारकेंच जायना. आनी दिसान दीस न्हू गायज ते पिशे कशे जाता, तेजे जे दोळे आसा ते सारके काळे पडटा आनी तेजो रूप वयता, तेजे केस झडपाक लागता. केसूय झडोंक लागता. केसूय झडपाक आनी रूप वयता, म्हणजे जे बरे ब्युटिफूल दिसता ते दोळे बिळे तेजे काळे पडपाक लागता. तोंडाक चुरयो बीन येता. तोंडाक चुरयो बिरयो येता आनी परत अशे कटा करून दात बी अशे किल्लयता. तेजे रिलेटीव जे प्रेमा आसता ते हिंदू आसता. रिलेटीव प्रेमाच्या आवयक कितें सांगता, तूं मातशें ताका तांत्रिका कडेन व्हर आनी पळय, भटजी कडेन व्हर आनी पळय कितें जालां तें. भटजी काय तांत्रिक? भटजी कडेन बी ताका व्हरता. भटजी म्हणटा हाका कितें तरी अशें आहा, तेणी ताका धरून दवरला, कळ्ळें तुका, खंयचे तरी आत्मान. केन्नाच्यान हें अशें जाता. तेज्या आवयन सांगलें ही भायर हांगा बेळगांव गेल्लेली, थंयच्यान येयला रातची, तेन्नाच्यान हाका अशें जाता. तेज्या बॉयफ्रेंडानूय सांगलें की घाटार आमकां अशें जातालें, म्हणजे म्हाका दिसूंक म्हणजे ना अशें म्हणजे कितें जातालें की तेजे जे प्रेमा गर्लफ्रेंड आसले ताका कोण तरी बायल दिश्टी पडटाली परत. आनी भटजीन ताका विचारलें तुमचे कडेन कितें आसलें बॅगान. हेणी सांगलें नंदून की आपणा कडेन चिकन बिकन आसलें म्हणून. मागीर ताका भटजीन अशें सांगलें की ते चिकनाक लागून बी खंय ते भूत एट्रॅक्ट जाल्लेले, कळ्ळें न्हू हांवें तुका. म्हणजे चिकन बिकन खावन आहा हेंचेरूच आतां हमला करया तशें कशें. आनी ती भुकेल्ले आसले खंय भुताडी, तांकां कितें तरी जाय आसलें. भटजीन मागीर ताका सांगलें की खंयच्या तरी जाग्यार तुमी पडलेलीं पळय दोगांय जाणां, थंय व्हरात आनी 2-3 कोंबे सोडात म्हणून. कोंबे म्हणजे कशे, जिते कोंबे काय मारलेले? जिते कोंबे. आनी ती सगळीं जाणां मेळोन वयतात त्या घाटार आनी खंयच्या प्लेसीचेर ती पडलेली आसता पळय थंयसर कोंबे व्हरोन सोडटा आनी तेजे 2-3 दिसांतल्यान प्रेमा सारकें जावपाक लागता. कळ्ळें. म्हणजे तूं म्हणटा ताका जे घाटार इन्सिडेंट जालो हय, ते चिकन येला म्हणून जालो. चिकन येला म्हणून जालें. आनी सदांच आमची जाणटी नेणटी अशी म्हणटात की तुमी बाबा घाटा वयल्यान ट्रॅव्हल करता जावं शिमे वयल्यान ट्रॅव्हल करता. सीमा म्हणजे कळ्ळें न्हू, गोवा आनी आमची कर्नाटका म्हणजे बॉर्डरी वयल्यान ट्रॅव्हल करता आसतना खंयचे मांस बी घेवन वचनात म्हणून हवी अशें हांवेंनूय आयकलां. आनी ही जी इन्सिडेंट
हो जो फूल एंटायर इन्सिडेंट आसा तो म्हाका खबर ना, कित्याक अंकिताक कॉल येयल्लो इंस्टाग्रामाचेर पेपेचुआचो. ती कोण काय म्हणटरी तुमी? नंदू जो आसा, जो प्रेमाचो बॉयफ्रेंड, तेज्या मामीचो कॉल येयल्लो. सारकें मगो? हय आनी जो इन्सिडेंट आसा तो अंकिता वांगडा तेणी शेअर केला. आता तुम्ही खूप जाण म्हणटा आसतले, अवी तू येल्ले गेल्ले दिसा तूच सांगता आमकां, अंकिता केन्ना सांगिना, अंकिता केन्ना उलयना. हय अवीत करता. पण आयज तेणी स्टोरी सांगली, सारकें मगो? हय ही स्टोरी तुमकां तेजे कडल्यान आयकपाक बरी दिसली, का हांवें ही स्टोरी सांगलेली जाल्यार तुमकां चड कनेक्ट जातली आसली? सस्पेन्स, म्हाजें जे उलोवपाचें म्हणजे उलोवपाची म्हाजी एक रीत आसा आनी अंकिताची एक आसा ती डिफरंट आसा. आतां स्टोरी टेलिंग स्किल्स जी म्हाजे कडेन आसा, अंकिता कडेन आसा ती डिफरंट आसा. तुमकां कोणाची आवडटा, जे हांवें तुमकां रियल लायफ इन्सिडेंट सांगलेलो आवडटा, काय ते अंकितान चड सांगलेले तुमकां चड आवडटा, ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा न्हू. हय आनी व्हिडिओ तर आवडली, आनी अंकितान तर तुमकां हेज्यो फुडल्यो बाकीच्यो हेज्यो फुडल्यो सगळ्यो रियल लायफ हॉरर आनी कसल्योय इन्सिडेंट आसा, अंकितान तर तुमकां सांगलेले जाय जाल्यार कॉमेंट करून आमकां सांगा. तुमी तर म्हणटा अंकितान सांगची, जाल्यार हेज्या फुडें सगळ्यो रियल लायफ इन्सिडेंट हॉरर जावं कसलेय जावं अंकिता सांगतले. सारकें मगो? हय सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. बाय बाय.